ब्रिस्तारा रातया काणकोणा रस्त्याचेर पाकिस्तानी बावटो रस्त्यार पेंड केलो। कोणे पेंड केलो तें अस्पश्ट। मजगती कर्म करतल्याक अटक करची म्हूण काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान ट्वीट केल्लें। ह्या ट्विटा उपरांत भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारान काँग्रेस का हात पाकिस्तान के साथ म्हणत रिप्लाय दिल्या। सुनील कवठणकराक मिरची कित्याक लागली आणि ताका पाकिस्तानचे फ्लॅग जर पांया पोंदात उडयले जाल्यार ताका कित्याक इतलें दुखता। म्हाका दिसता हे सगळ्या परस म्हणजे ताकायच खबर आसतलें। काँग्रेसीच्या बद्दल तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी खंय तरी संघाक कशें पाकिस्तानचो प्रेम आसा किंवा बीजेपीक प्रेम आसा हे जेन्ना तो सांगपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तो कसो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड आसा। ह्या रिप्लाया उपरांत सुनील म्हणटा ट्विटाचो चुकीचो अर्थ घेतला। गोंयांत पाकिस्तानाचो बावटो लावप खंय बरोबर न्ही अशा अर्थान हांवें ट्वीट केल्लें। आणि म्हजी इंटेन्शन सामकें क्लियर आसलें, कित्याक इंडियेक रावून जर कोणाक पाकिस्तानाचो मोग दिसता जाल्यार तांचेर एक्शन जावप हें सामकें गरजेचें आसा आनी हें एक्शन जावपाकूच जाय। कित्याक आज जी ही परिस्थिती निर्माण जाल्या ताजे खातीर म्हाका दिसता असले देशद्रोही जे लोक आसता तेच रिस्पॉन्सिबल आसा। जर कोण देशाचे संपत्तीचेर राष्ट्रीय संपत्तीचेर पाकिस्तानाचो फ्लॅग घालता ताका जर हांव विरोध करता ताजी मिरची गिरिराज पै वेर्णेकाराक कित्याक लागता। दुसरो म्हणल्यार हे जर फ्लॅग प्रोटेस्ट करपाक जर घाल्ले जाल्यार परमिशनां खंय आसा प्रोटेस्ट करपाची, आनी हे प्रोटेस्ट पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाच्या विरोधान लिपून कित्याक कोणाक करूंक जाय आसले, कित्याक सगळ्यो बातम्यो आयल्या बाय सम अनआयडेंटिफायड इंडिव्हिज्युअल म्हणून। मजगती ट्वीट डिलीट कित्याक केलो काय म्हणून गिरिराजाचो प्रश्न। जो ताजे कमेंट हांवें एक्सपोज केल्या ते म्हाका दिसता ताका दुखल्या आनी जर दुखून आशिल्ले ट्वीट डिलीट कित्याक केलो। इतलो जर ताणें सामको विथ ऑथॉरिटी केल्लो ट्वीट डिलीट करपाची गरज आशिल्ली। तर म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की काँग्रेसीचो जो पाकिस्तानाक सपोर्ट आसा तो एका ट्विटा बद्दल ना, तर संपूर्ण पक्ष हो खंय तरी पाकिस्तानाक आनी एका आपल्या वोट बँकाच्या एका समाजाक एका धर्माक वाचोवपा खातीर ते भायर सरल्या आनी म्हाका दिसता हाचो निशेध जावपाक जाय। जनताय हाजी निशेध करतली। तांकां दिसता आसत की जनता पळयना, पण जनता पळयतली आनी हाचो उत्तरूय दितली। तेवटेन कर्म करतल्या 8 थळावो आमदार आणि सभापती तमोडकरान पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।